papa moksha. Bapuy munod alwanaka, burgyang tuja sodnaka. Yesu ang kaklut maka, dito loy mon patretang, solmo siya pagkangkantalta, ay chanti sogli santa. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी आयचे मिसाची भेटीन माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता. मेलिशा पेरेरा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक आर्गां दिवन देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें ते हांव भेटयता देवाक दिन वाचून जुजे आंतोनियो लुकास आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात टॅन्झिला तावारीस, जॉन फेर्नांडीस आनी आलिशा पेरेरा. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी देवा लागीं मागुया. आयज इंटरनॅशनल वुमन्स डे. सगळ्या अस्तुऱ्यां पासत मागुया. कितें भाशेन अस्तुऱ्यांक फावो तो रेस्पेद आनी मान ह्या समाजान मेळूंक अस्तुऱ्यां कडल्यान तशेंच दादल्यां कडल्यान हो मान तांकां फावो जावंक आनीक अस्तुऱ्यां वरवीं जायतो बदल आमच्या समाजान येवंक सगळ्या अस्तुऱ्यां पासत आमी मागुया. आमच्या गोंयच्या वातावरणा पासत आमी जाणा ह्या गेल्ले 5 दीस पासून म्हादेई वायल्ड लायफ सँक्च्युरी लासत आसा. आजून पासून जायती डॅमेज जाल्ली आसा. जावं झाडां पेडांक तशेंच जनवारांक आनीक ही जनवारांक आनी झाडां पेडांक जी डॅमेज जाल्या ती आमकांय सगल्यांक. जाल्यार कितें भाशेन मागुया सगळे जे कोण जबाबदार आसात तांणी आपली जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक एकामेकाचेर घालून फकत ताचो आवाज करिना जावंक पूण जें कितें आमचें वातावरण राखूंक ज्यो करण्यो करूंक जाय त्यो करूंक बो करून आमच्या सरकारी खात्यां पासत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी लसो वेळोगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, देव आमकां जाय ते भाशेन आपल्या जिवितान आनी आमच्या जिवितान आमी फावो ती मजुरी केल्या उपरांत आमकां इनाम फावो करता. आमी देवा लागीं जाय ते मागता पूण आमकां मजुरी केल्या उपरांतूच देव आमकां इनाम फावो करतलो अशें न्हय. आमच्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान बरे सेवेंतल्यान देव आमकां इनाम जिरूल दिता. ह्याच्या दिसाक आमी खतखत्यान मागुया. 2 दिसाक सेवे चाकरेंत आमी आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक सारूंक पेल्याची आनी आमच्या दुर्बळ आनी गरीब आनी जे कोण आमचे देगेक आसलेल्याचे मनशांची आमी सेवा करूंक आमी उदीक आनी उदीक वावरूंक हे मिसांत खतखत्यान कृपा आनी बळ मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुदिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरणान बरी सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून वागीर सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणटात. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा,
तुज्या कुटुंबाक मोयपासान सांबाळ. बऱ्या कुरण्यांनी आमची जीण सदांच सुफोड करूंक आमकां शिकय. ह्या संवसारान तुजी बुजवण आमकां दी आनी सर्गीच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. जेरामास प्रवाद्याचे पुस्तका वेले वाचप. जेरामासाचे दुस्मानांनी म्हणले, येयात तर जेरामासाचेर आड एक नादबूड सोदून काडुया. तो ना जाल्यार लादनीक समोरती विणे उच्चो ना. न्हय म्हूण जाणार बुद्धी विणे आनी प्रवादी सोबदा विणे उच्चो नात. येयात तो सांगता तें चीत दिवन पळय आनी आमी आयकुया आनी मागीर ताचेर बोगलाटां घालुया. सोरेस्पोरा दोयान म्हाका आयक, म्हजे दुस्मान कितें म्हणटात तें आयक. बरें केलां तें वायटान पोत्तून दिवचें, कारण ते म्हाका एक फोंड काडटात. ताचे पासत विनोती करूंक तुजी शिरोंत तांचे वेली निवारूंक हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलो हाचो उगडास कर. देवाचें उतर हे. ताचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जाव दी. तुजे माये मोगान म्हाका सोडय सोरेस्पोरा. पोतून म्हणया, तुजे माये मोगान म्हाका सोडय सोरेस्पोरा. चोरया मांडलोले जाळांत म्हाका पडूंक दिवूं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सोरेस्पोरा विस्वाशी देवा. जाबाब, तुजे माये मोगान म्हाका सोडय सोरेस्पोरा. म्हजेर गुणगुणटात ते म्हजे कानार पडटा. भोवती भिरांतीचो कळकळो. सगळीं बाराबोर म्हजेर चाळवटात. म्हजो जीव काडूंक माडण्यो येवजितात. जाबाब, तुजे माये मोगान म्हाका सोडय सोरेस्पोरा. पूण हांव सोरेस्पोरा तुजेर पातयण आसा. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या खालचाचो उलास. तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितोले दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जाबाब, तुजे माये मोगान म्हाका सोडय सोरेस्पोरा. उद्गार. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. म्हजो पाटलाव कोत्ता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू जेरुसल्याक चोडोन वेतालो आनी 12 शिसांक कुशीन व्हरून ताणें सांगलें, आमी आतां जेरुसल्याक चोडोत वेता आनी मनशाच्या पुताक मुखेल यादनिकाच्या हातांत घालतले. ताका मोर्नाचे फॉर्मोण ते मारतले आनी ताच्यो मोसकुऱ्यो करूंक, ताका जेरबोण मारूंक आनी खुर्सार खिळावंक ताका ओन बावार्थ्यांचे स्वाधीन करतले आनी तिसरे दिसा तो पुनर्जिवोवन जातलो. तेन्ना झेबेदेवाच्या पुतांची आवय ताचे सोशी आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली. आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगां पुतांक, एकल्याक तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्याक दाव्या हाता तुज्या राजान बसूंक लाय. जेजून परतीपाड केलो, कितें मागतात तें तुमीच नोकळोत. हांव पियेतलो त्या पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत? ताणें म्हणलें, वय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक वो दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण
त्या दोगा भावांचेर तिडले. पूण जेसून तांकां आपणा सोशी आपोवन हाडून सांगलें, ओन भावार्थ्या मोदे तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मोदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मोदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मोदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी समेस्तांचे सोडवणी पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीं, आयचें पयलें वाचप जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां. आनी थंयसर जेरमियस प्रवादी देवाचें शीण करता आनी म्हणटा आपूण सेवेचें काम करता. हे सेवेचें वो प्रवाद्याचें काम हांव करतां जाल्यार मरणाचें इनाम म्हाका मेळटा कितें, अशें तो देवाचें शीण करता. कित्याक ताचे जुदेव भाव तो प्रवाद्याचें काम करता देखून ताचो सूद घेवंक आनी ताका किरीत भाशेन ते मारूंक सोदताले. आनी हाका लागून जेरमियस प्रवादी आपलो ह्या काळजांतलें दूख देवाक किरीत भाशेन तो विनोती करता आनी म्हणटा कित्याक म्हजे दुस्मान उपरासल्यात, कित्याक ताणें म्हाका फोण काडला. हांव प्रवाद्याचें काम करतां, हांव सेवेचें काम करतां सायबा, जाल्यार म्हजे दुस्मान कित्याक म्हजेर उपरासले. भाऊ भयणीनो, देवान जायते फावटी आमकां फावो ती जुट्टी दिल्या आनी जुट्टी बरे तरेन आमी सांबाळची, बरे तरेन सेवे चाकरेन दुसऱ्यांची उदारगत आमी करची, अशें देवाची येवजण. जायते फावटी घडयेक आमी जुट्टी सांबाळटा आसतना जायते आमचे सोर भोंवती दुस्मान उपरासतात आनी हे दुस्मान उपरासतात देखून आमी मागीर शेळे मोडाय दाखयता. ही जुट्टी सांबाळूंक जायते फावटी आमी हांकडेता, आमी भियेता आनी देवाचेर आमी गुणगुणटा. जायते फावटी जुट्टी आमी सोडून दिता. आज तोच देव आमकां जेरमियस प्रवाद्या वरवीं एक उदाहरण दिता. भिवपाची गरज ना, कित्याक जो मनीस देवाचेर पाती येता न्हय मनशाचेर, ताणें भिवपाची गरज ना. आमी घडये मनशाचेर पाती येवन ह्या संवसारांत जियेता. मनीस जायते फावटी भिवपाची गरज ना म्हणून आमकां आश्वासन दिता, आडगां कोत्ता, जायत्यो वायट्यो वस्तू करता आनी आमचे उदारगती पासत आमकां नरकांत पावयता. तसलो देव न्हय. देव आपूण एक पावटी दिल्ली भास सदांच आमकां विस्वासान तो ती आपूण थीर रावता आनी आमचे सगळें तो पाळटा. आयचे शुभ वर्तमान आमी काय बरें आयकता. झेबेदेवाचे पुताची आवय येवन जेसू लागीं मागता, सायबा म्हज्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी दुसऱ्याक तुज्या दाव्याक बसय. आनी कोण सुर्गीच्या राज्यान बसतलो हाचे विशीं जेजू स्पश्टपणी तिका सांगता, कित्याक हें म्हजेर दवरलेलें ना, सुर्गीचो बाप हें सगळें सुटावो करतलो, कित्याक तो सगळें तयार करतलो. आमकां खंयच्यान बसपाचें, कोण खंय आसतलो, कोणाची जुट्टी जातली, कोणें कितें आपल्या जिवितान केलां ताचो इनाम ताच्या कोदण्या पोरमणी तांकां मेळटलो. आनी हाका लागून जेसू म्हणटा, तुमी हेरांचे चाकरे करूंक पयले सुवातेर तुमी दुसऱ्याचे चाकर जावचे, सेवे चाकरेचे मनीस. जायते फावटी सेवा चाकरी करता आसतना आमचीच उदारगत आमी करूंक सोदता. सेवा चाकरी करतना आमचीच बोळाय आमी दाखयता. सेवा चाकरी करतना घडयेक आमचेंच व्हडपण आमी दाखोवंक सोदता. वी वॉन्ट टू प्रोक्लेम आवरसेल्स. असली गोत ह्या दोगा भावांची जाली आनी जेजू आमकां उगडास करता. तुमी सगल्यांनी जी कोण दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक सोदतात तांणी तुमचे मोदें पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, पूण चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांची सोडुणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. आनी हेंच आमच्या जिवितान आमी करूंक गरज. जेन्ना चाकरी करता तेन्ना इनाम आमकां फावो जायना. चाकरी करता तेन्ना आमकां नांव मेळना. चाकरी करता तेन्ना आमकां
व्हडपण मेळना. चाकरी करता तेन्ना आमकां दुसऱ्यांची जायतीं उतरां खावचीं पडटात, दुसरे आमकां पयसायतात, भायरायतात. जायते फावटी चाकरी करतना देव आमकां पळयता. तर आयच्या दिसाक आमकां हेंच बुजवणीची उतरां घेवया. देव आमचें सगळें जें कितें बरें आमी करता ताचो इनाम आमकां दितलो. देव आमचें सगळें सदांच सांगाता भोंवून दोयाड मोवाळ कुरण्यो करता तेन्ना पळयतलो. देव आमकां ह्या संवसारान समाजा पासत वावुरता तेन्ना आमची उदारगत करून सर्गीच्या राज्यांत आमकां जागो फावो करता. तरीच कृपा आमकां मेळूं म्हूण मागुया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39. C25. बापा नामशे लागी देव तुका उत्तम देणी देखून आमी इंदोशी भुरगी आगी प्रितो कोर्ता वेदी तिचे तुका समोर पिता संसारांतली सर्वां सोसली मोगाळ बापा के तूं मानून हें सामकेलें व्हडून ताटांत घालची दिता घालून तुका आमचें म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सुर्गीच्या बापा, तुज्या हातांतले आमी घेतल्यान ती देणी तुका आमी आतां भेटयता. तांची तुजी दोयाड दिसगा आनी भेटोवणी वरवीं आमकां आमच्या पातकाच्या बांदपासांतली सुटोय आनी तुज्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय भोगूंक पावय. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाच्या देवा सूर काड्यान सोद जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय तूं आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणीचो. आमचे वंदावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजांत भरताय तूं आमकां नव्या बळाक. सरतोऱ्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरोनात तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र स्वर्ग आनी संसार पडल्या तुज्या वैभवान उंचरगी तुका सोय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय उंचरगी तुका सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रोसना तुका वाकाणटा, कित्याक तुजें तान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन सो जिवान पवित्रपण उपजवता. उदेंती तांदूळ सोमते पर्यंत तुका एक निर्मोळ भेटोवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसा. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाडून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच पुरून जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. Gesù melo, Gesù Shivonsala, Gesù noviane tolo. Gesù melo, Gesù Shivonsala, Gesù noviane tolo. बापा आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कुश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी स्वर्गात चोडण्याचो आमी भुक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पडून आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दया दिसगात आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बोर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्वी. तुका भेटयलोलें सासनीक दान तो आमकां करूं. अशें देवाचे माये बो बाग्योन तांकवार मारेच्या तुज्या बाग्योन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रोगसाक्षांच्या आनी समेस भक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलोल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विडवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगल्या संवसाराक शांती आनी तारोण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापाच्या आनी फिलिप नेरे आमच्या गुडी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस गवड्या आनी 2 मुरण्याऱ्यां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेली सगले पोरजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे उशीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे. कोनवाडे बापा, संवसार शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ताय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणांक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यान घे. तुय आमी तुजी मोहिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवंसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताची उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या शे नांव पवित्र जावं, शे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो राज आयज आमकां दी आनी आमचे शेजाऱ्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तारीफ पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता उतर आमकां तुजी उदार काकलती. सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुन्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासूच चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती. देवाची शरीर संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी.
ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुगे म्हज्या भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. ताचे पुनोजीवी आमकां पुरो जेजू, ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुडीस, ताचे पुनोजीवी जेजू मेळून ताचे सोबें रिगून रावूं म्हाका फावलें सर्वांगोनोच मोठो आदार सगळ्या उणेच उत्तम देणें आमकां पुरो जेजू, ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुडीस, ताचे पुनोजीवी. मनशाचो पूत येरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगर येरांची चाकरी करूंक आनी समेस्तांची सोडवणी पासत आपलो जीव दिवंक आयला. प्रार्थुया. देवा आमच्या दयाळ बापा, ह्या पवित्र जेवणांत अमोल जिविताची सुफोड कुणां तुवें आमकां घडोवन दवरल्याय, तिचे वरवीं सासणाचें तारण आमी जोडूंक पाव म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं जय सव्या आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोध उपकार नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजे दवरता सगलो म्हजो विश्वास एकाकुतीचे माये चुचुरे कोर म्हजे हांव आयकोता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका
तुझी तुजो सासनाची सासनाचो चाकोन चाकोर कोशो कसो हांव आशिर्वाद आशिर्वाद आनी आर्गां आर्गां देवाक दिता देवाक दिता दिलो देखून म्हाका देखून म्हाका ताचे ताची काकुती काकुती अविस्वास तुशेताय शेताय खात्री खात्री जशें हांव सत मानता मानता म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासनाच्या साल्वासावाची साल्वासावाची कोटा कोटा जायते पावटी आदी पावटी आदी निर्भागी जावन निर्वागीचा पडली कित्याक हांवें तुका तुका उलो केलो ना केलो ना हांव जाणो जाणो तुजे मजती मजती हांव जोयत हांव वतली जोयत वतलो हांव जाणो जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जोर हांवें म्हजी बॅट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणी तुजो आदार मागोना जायन आनी बारीत म्हजो आत्मो ओ तोर वर्तता उपकार जो मागता तुशेताय आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळो ओदी करून एम कोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणून तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडू म्हज्या देवा आमेन शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू भाग्यवंती मारिये आदारती ओतृष्टा सांपडलोल्या मजत कोर ओस्कोत काळजांच्या माग पोरचे पासून जाशेराती देवाच्या मुनेऱ्यांची विनोद कोर सोगल्या देवाक पेटयलोल्या ओस्तोऱ्यां पासोन फावो कोर तुजो आदार सोगल्यांक जे मागता तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आसरो येसायबिनी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक तिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूं सदां काल फोट तुजे सोडवणीचो तूं जो जियेतान राजू चलयता हे सासनाच्या सासनाक आमेन किरीत आमच्या पिडेवंत असलेल्या बाबा भयणाचो उगडास आमी करुया तांचे खातीर ह्या वेळार सायबीण मायचे विडोवने देवा लागीं आमी प्रार्थुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोम्या मोचे मागण्याक आनी म्हजे हृदयान तुजेशी पावो सोम्या आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावोको सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी नुदबोंत आदारान बागेवन सदांच सांकवार मरीचो ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोंतींतल्यान बगूंक पावं सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापान पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान राजवट करता सासनाच्या सासनाक आमेन शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तोगू आमेन गायन घेवया T29 पेज नंबर 216 T29
Marie, sodanța dar tuzo, Zawsze ja